Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आता ती एक मेडिसिनाची कॉस्ट आहा कितकीशी तर तुम्ही ते 5,000 4,000 5,000 कर म्हणटा इट जस्ट नॉट पॉसिबल फिजिबल. म्हणजे पेशंटाक फक्त दिले म्हणून दाखोवपाक करपाक जाय म्हणून करपाचें इज नॉट द एम ऑफ दीस न्ही. पेशंट कूड गेट ऑल रायट न्ही, तो बरो जावपाक जाय. 3rd फ्लोअरचेर आमी कोवीड केलें बिकॉज गव्हर्मेंट फोर्स टू डू कोवीड 20% करा म्हणून 15 बेड केले वयर. सो ताका आमी सेपरेट वयर वचपाक लिफ्ट आसा सगळें आहा, थंयची एसी चेंज करची पडली, थंय सिस्टम सगळी चेंज पडली, CCTV कॅमेरा घाले, वी हॅव पूट अ एक्सपेंडिचर थंय. आतां तूं म्हणटा म्हाका जनरल वॉर्डान कर म्हणून, इचर इन द थंय रूम आहा सगळे. जनरल वॉर्ड केल्यार म्हाका सकयल करचें पडलें. म्हणजे म्हाका वयर एक फॅसिलिटी करूं, सकयल एक फॅसिलिटी आनी मदीं कॅन्सराची ट्रिटमेंट करूं. म्हणजे आय विल पूट माय कॅन्सर पेशंट इन ट्रबल. और म्हाका कॅन्सर हॉस्पिटल सगळें बंद करचें पडटलें आनी कोविडूच करचें पडटलें. सो यू हॅव टू रियली कॉल अस एंड सीट टुगेदर. इज इट प्रॅक्टिकल जावंक शकता काय ना तें. तुमी पयलीं काडटा 10,000 जनरल वॉर्ड म्हणून तुमी एक आनी एक थंय ऑर्डर काडल्या. ती ऑर्डर कितें जातली मागीर आतां? म्हणजे ती जनरल वॉर्डान तुमी 10,000 म्हणले, आतां तुमी म्हणटा 4,000 एक कर म्हणटा 6,000. आनी सेकंड प्रॉब्लेम अशें आसा की तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान दिल्ले पेशंटूच तुमी ट्रीट करपाचे. म्हणजे हांव आय कॅनॉट एडमीट माय पेशंट. म्हणजे कडेन फाल्यां पेशंट आयलो कोवीड कोणी आपूण येता म्हणून जाल्यार आय कॅनॉट एडमीट. सो ते सामके जे सिवियर पेशंट आहा ते म्हणटाले हांगा वच म्हणून. आनी हाव वील मॅनेज इन 4,000 आनी 6,000 रुपीज. यू हॅव टू गीव द बेस्ट केअर फॉर सच पेशंट्स. ते बेस्ट मेरोपेनम इंजेक्शन म्हणून आसा, ताची दिसाची कॉस्ट आहा 10,000 रुपया. आनी तूं म्हाका म्हणटा 4,000 आनी 6,000 ताका ट्रिटमेंट कर म्हणून. गव्हर्मेंट हॅज टू रिव्यू द प्रायस न्ही. तांणी प्रायस दिवपाक जाय. आनी इट कॅनॉट बी दॅट ओन्ली गव्हर्मेंट धाडटलो ते. फाल्यां आमकां जाय जाल्यार आमी एडमीट करूं शकता न्ही. तांणी धाडटा ते सामके मरता ते पेशंट सुद्दां आमी हांगा ट्रिटमेंट करप. म्हणजे आमच्या हांगा मॉर्टेलिटी अननेसेसरी आमच्या नांवार मागीर मॉर्टेलिटी. ते थंयचे मेल्ले पेशंट आहा ते काडून आमकां आमच्या नांवार लावपाचें. सेंटर ऑफ द पॉयंट इज पेशंट. आनी ते 6,000 जर ट्रिटमेंट करूंक शकता न्ही, GMCनूच कितके दिसाक एकट्या पेशंटाचेर खर्च करता न्ही ताजें ऑडिट करचें. then we will know how much government spends on that. Government spends more money on them than what we spend also. But they calculate करताना building and हे बी करना. See, we have to give extra money to everyone. Nursing आमी extra payment दिवचो पडटा because they are working. Staffाक extra दिवचो पडटा. Except doctor सोडून बाकीचे everybody gets extra money because they are working in COVID, because that risk is factor is there. So the expenditure is not only for the treatment part of the patient, बट स्टाफ आनी तांचो जेवण खाणाचो खर्च, तांचो रावपाचो खर्च, फाल्यां तें इन्फेक्शन तांकां जालें जाल्यार तांचो ट्रिटमेंटाचो खर्च इट कम्स, समबडी हॅज टू पे फॉर इट न्ही. सी, नथींग कम्स फ्री. ह्या जगान फ्री कांय ना. गव्हर्मेंट आमकां सांगता की सगळें फ्री करता फ्री करता. पयशे कोणाचे? पयशे आमचेच न्ही. आमीच दिल्या न्ही सगळ्यांनी पयशे. सरकार फॅसिलिटी वाडोवंक शकना म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचेर धुकलता म्हणून आपाचो आरोप. तांच्यांनी इतलें म्हटलां की ती स्कीम जर चालू जाली जाल्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलांचेर कितलो लोड येतलो तो सरकारान विचारूच करूं ना. दुसरें तांच्यांनी मणिपाल हॉस्पिटलाचेंच उदाहरण दिलें की मणिपाल हॉस्पिटलान कॅन्सर पेशंट्स आसा. आतां ते पेशंट तितून हे TDYSचे पेशंट थंय येतले आनी कॅन्सर पेशंटांक चड धोको आसा. हे पेशंट जर चड जावपाक लागले जाल्यार त्या पेशंटाचें कितें? आमचे कडेन एक बरें कॅन्सराचें हॉस्पिटल आसा तें मणिपाल हॉस्पिटलूच. आतां थंय जर अशी परिस्थिती जावपाक लागली जाल्यार कितें करपाचें? म्हणजे हेजे वयल्यानूच कळटा की सरकार आपल्यो फॅसिलिटीज वाडोवपाक शकना आनी म्हणून लोकांक प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी धुकलता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.